The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लेसमॉट एजन्स इंडियाचे अनेक एपिसोडाक तुमकां सर्वांकय हांव मोगान स्वागत करता आसा. आमगेल कार्यक्रमांत GSB समाजाचे ख्यात गायक जावन आशिल्ले तसले पंडित रामदास कामत आनी पंडित अजित कडकडे हांणी संगीत तसले गीत आमगेल कंटेस्टंट्स गायन करता आसतांची आज समेत आनीकय इतले पद घेवन घेवन तुमगेल मुखार आमी आयलेंची. आयचे राउंडाक आमगेलो टो निर्णायक जावन 3 जण महारथी जड्जेस आसा ती सुरवेक हांव स्वागत करता आसा ख्यात सितार वादक जावन आशिल्ले तसले अंकुश नायक हांकां तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. तशीची ख्यात पखावज वादक आमगेल मोगाचे राघवेंद्र मल्लिमाम आमगेलो टसंची मल्लिमाम मोगा स्वागत तुमकां. ख्यात गायक आणि महानिर्णायक पुत्र नरसिंह नायक माम आमगेलो टसंची नायक माम मोगान स्वागत करतास तुमकां. एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा टीम आमगेलो टस आयचे दिसाक कीबोर्डारी आमकां साथ दिता आसची दीपक बेंगळुरू तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. ताळ वाजोवच्याक आमगेलो टो आज साथ दिता आसची रामनाथ किणी तुमकांय हांव मोगान स्वागत करता आसा. मराठी आनी कोंकणी गीत म्हणटना तांचो पखावज मुख्य पात्र घेता तशी पखावाज वाजोवच्याक महाराष्ट्रातून आजी आमगेलो टो साथ दिता आसची श्री हृषिकेश शिंदे तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. तशी तबला वाजोवच्या आसाची अभिजीत शेणै तुमकांय हांव मोगान स्वागत करता आसा. आतां फर्स्ट कंटेस्टंट आयच्या एपिसोडाचे आमगेर मुखार येता आसची दीप्ती प्रभू. दीप्ती आजी खंयची पद प्रेजेंट करता आसची. हांव आजी मुरली मनोहर रे म्हणल्यार एक पद म्हणटास. मिगेल फेवरेट सॉंग समेत ऑल द बेस्ट लायक कोन प्रेजेंट करा. थँक्यू. मुरली मनोहर रे मुरली मनोहर रे मुरली मनोहर रे मुरली मनोहर मुरली मनोहर रे मुरली मनोहर रे माधव मुरली मनोहर रे माधव मुरली मनोहर रे मनोहर 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 रे मुरली मनोहर रे मुरली मनोहर रे मुरली मनोहर मुरली मनोहर रे. श्रीवत्सलांछन हृदय विलासन श्रीवत्सलांछन हृदय विलासन श्रीवत्सलांछन हृदय विलासन श्रीवत्सलांछन श्रीवत्सलांछन हृदय विलासन श्रीवत्सलांछन
लांछन हृदय विलासन दीन दयागन रे मुरली मनोहर रे मुरली मनोहर मुरली मनोहर मुरली मनोहर रे सुरवर किन्नर नारद कुंबर सुरवर किन्नर नारद कुंबर सुरनर किन्नर नारद तुम्बर सुरवर 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 किन्नर नारद तुम्बर गाते निरंतर गाते निरंतर गाते निरंतर गाते निरंतर सुरवर किन्नर नारद तुम्बर गाते निरंतर रे सुरवर किन्नर नारद तुम्बर गाते निरंतर रे मुरली मनोहर रे मुरली मनोहर रे मुरली मनोहर मुरली मनोहर रे एका जनार्दनी त्रिभुवनी मोहन एका जनार्दनी त्रिभुवनी मोहन एका जनार्दनी त्रिभुवनी मोहन एका जनार्दनी आ एका जनार्दनी त्रिभुवनी मोहन एका जनार्दनी आ एका जनार्दनी त्रिभुवनी मोहन एका जनार्दनी आ एका जनार्दनी आ एका जनार्दनी त्रिभुवनी मोहन एका जनार्दनी त्रिभुवनी मोहन राखितो गोधन 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 एका जनार्दनी त्रिभुवनी मोहन राखितो गोधन रे एका जनार्दनी त्रिभुवनी मोहन राखितो गोधन रे मुरली मनोहर रे मुरली मनोहर रे मुरली मनोहर मुरली मनोहर रे माधव मुरली मनोहर रे माधव मुरली मनोहर रे मनोहर 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 रे मुरली मनोहर रे मुरली मनोहर मुरली मनोहर मुरली मनोहर रे
एक ऑर्केस्ट्राक हांव धन्यवाद सांगता अभिनंदन सांगता मस्त आयकून तुम्ही साथ दिलेले आसा दीप्ती मस्त खुशी जाला आयकून तुमकां कशें दिसलें तुमगेलें परफॉर्मन्स आनी काही लायक दावीत असेल ओके अंकुश अण्णा तुमगेलें ओपिनियन दीप्तीन सांगिल्लें आनीके लायक जावेत अशें म्हणचे आय थिंक प्रति आर्टिस्टाक प्रति तांगेल परफॉर्मन्स जाता तरी दिसला री बदची तांणी रोड टू इम्प्रुवमेंटार आसची म्हणचे एक प्रूफ त्या म्हळ्यार कितले की प्रोफेशनल म्युझिशियन्सांक तशी दिसता कसं म्हळ्यार आमी लेखताची बदच हांग वचो म्हणटा बट तांकां वचून निमगेल्या रे कशें जाल्लें म्हूण निमगेल्या रे तांणी सांगता कसं म्हळ्यार ना आनीके लायक करत आशिल्लें म्हूण सांगून सो दीप्तीक ते एक चांग एक गुण आयला एक आर्टिस्ट प्रोफेशनल आर्टिस्ट जेवचे ते एक चांग बदच चांग परफॉर्मन्स हे पद म्हणचे तितले सुलभ ना ते म्हळ्यार तो मस्त रागाचे थोडे झलक आसा थोडे काफी जयजयवंती मदें मियाकी मल्हार सो विंगड तितले आनी फास्ट चेंज जाता पुरे क्विकली चेंज जाता एक लायनांत एक आसल्यार नेक्स्ट लायना विंगडच हें आसा बट ते पुरे झलक तेणें चंद करून तुवें कवर केला ते सो कंग्रॅच्युलेशन्स म्हळ्यार बदच चांग यू हॅव डन जस्टीस टू दीस डेफिनेटली तूं सांगिल्लें बरी आनीके लायक जावे तशें म्हूण सांगिल्लें वय ते प्रॅक्टीस केलेली तशी इवन आमगेले मायंडसेटय चड मॅच्युअर जालेले तशी आमगेले एप्रोच आनीक इम्प्रूव जाता आमगेले कसं एक इंटरप्रिटेशन आसता पदाचें तेंवूय इम्प्रूव जाता वता सो प्रॅक्टीस करता राब ऑल द बेस्ट थँक्यू धन्यवाद अंकुश अण्णा नायक मॅम तुमगेले कमेंट्स दीप्ती हां मॅम मस्त चांग जाला चेडा थँक्यू मॅम बेस्ट थँक्यू ॲज युजल चंद म्हणा तू मस्त चंद म्हणा एक पॉयंट कसं म्हणल्यार हे टॉप रेंजार वता पळय तेन्ना ಸ್ವಲ್ಪ वायस तितली ओपन सोणानातला रे चांग अशें दिसता म्हाका इता म्हळ्यार टॉप रेंजार तूं कितली सॉफ्ट करून स्वर लागोवचे ट्राय करता पळय ते तुका कसं हेल्प करता म्हळ्यार आतां तूं एक पद म्हणटना ओके बट तूं एक 3 घंटे कॉन्सर्ट कर का म्हणलें लेकुया तेन्ना तूं हेची ओपननेस तूं दवरली म्हूण जाला रे तेन्ना कशें जाता म्हळ्यार एक 1.5 घंटे म्हणून जाता रे टॉप रेंजा वतना वॉयस स्ट्रेन जावचें स्टार्ट जाता ते एवॉयड करचे खातीर कशें करता म्हळ्यार सॉफ्ट जावन सिंग करचें बेस्ट केला रे टॉप रेंजार अदरवायज सकलचे पुरा करेक्ट आसा नोट्स पक्का कांय तोंदर ना सॉफ्टनेस आसता आनी एक एडवांटेज कसं म्हणल्यार तूं टॉप रेंजार सॉफ्ट करून सिंग करतना वॉयसा जावका जाल्यार हरकत पुरा सुलभेर मेळटा गुंता गोळीशें गुंता स्वरूप आरामेर गुंता ताजी एडवांटेज कसं म्हळ्यार तुका एक वयली टॉप रेंजार तुका वॉल्यूम म्हूण आशिल्ली मतीन सेम वॉल्यूम तूं सकल येतना तुका वॉयस सकलची रेंजारी वयली रेंजारी एक लेवलार आसतना सिंगींग युनिफॉर्म जावन आयकता युनिफॉर्म प्रति एक शब्द स्पश्ट जावन आयकता आनी मस्त क्लॅरिटी आसता त्या दृश्टीन ते एक हें तुका तूं आतां म्हणलें सब्जेक्टाक संबंद पाविल्लो विचार न्हय तूं म्हणलेलो विचार आतां हांव कसलेय कमेंट करतना इताक म्हळ्यार तूं बेस्ट म्हणला वापस हांव कसलेय सांगूं ना आतां तूं बट तुका नेक्स्ट कसो तुका तुगेले इम्प्रुवमेंटाक तें केलें म्हणून जाल्यार तुका आनीकय मस्त 3 घंटांनी म्हणटना मस्त हेल्प जाता इताक हांव तुका सांगता म्हणून तूं आनी मुखारसून 3 घंटे प्रोग्राम करचे चान्सीस म्हाका दिसता तुगेल्यान टॅलंट आसता तें तितली सुलभ ना सगळ्यांकय ते चान्स मेळना सगळ्यांकय साध्य आसना तें तुका साध्य आसा तें तूं करता म्हणून म्हाका धैर्य आसा तशें जाल्यार मितीन त्या एक तूं केल्यार चांग आनी कसं म्हळ्यार आतां अंकुशान सांगलें एक विचार कसले हान तूं कसले कापी तो कोण जयजयवंती येता मध्य मिया मल्हार येता ताजे खातीर कंपोजर्स आर व्हेरी ग्रेट तांणी ते थंय हाण बसयता पळय त्या बसयतना एक रागाचे एक प्लेस रागाचे थंय चुकून अनेक रागाक डायवर्ट जावन वापस थंय येवन पावचे आस पळय ते करतना तांणी लायट म्युजिकाचें जाय कसं म्हळ्यार खंय आयकतल्याक हें राग चेंज जाल्यार कसं की एक म्हळ्यार डिस्टर्ब फ्रिक्वेन्सी आयकना ते आयकना ना ते म्हण कंपोज करतलो आस पळय तो ग्रेट ताजे खातीर फुडले कंपोजर्स पुरा ग्रेट आतां तुका असल कंपोजींग आत्तां मेळचें मस्त कश्ट आसा आतां असल कंपोजर्स व्हेरी रेर मस्त राग मिक्स करून कंपोज करतले मस्त रेर तसल तूं एक पद सिलेक्ट करून म्हणला एक कसं म्हळ्यार एक अनएक्सपेक्टेड नोट एकडे आलाप केलेलो आसा अजित कडकडेन ते येतना तसल नोट्स येतना ಸ್ವಲ್ಪ केअरफुली पळोवन सिंग करी अदरवायज यू आर दी कसले बेस्ट
गुड दॅट्स वॉट आय वॉन्टेड. थँक्यू मॅम. धन्यवाद नायक मॅम. थँक्यू दीप्ती. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. नेक्स्ट कंटेस्टंट आमगेल मुखार येता तांची कीर्ती कामत शेणाई. कीर्ती आजी खंयची पद प्रेझेंट करता संच तुम्ही. आज हांव अजित करकडे हांनी म्हणलें तसला विठ्ठला आमचे सुखाचे जीवन म्हणलें सांगता. अद्भुत गीत लायक करून प्रेझेंट करे ती. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. विठ्ठल आमचे सुखाचे जीवन विठ्ठल आमचे सुखाचे जीवन विठ्ठल आमचे सुखाचे जीवन विठ्ठल आमचे सुखाचे जीवन विठ्ठल स्मरण प्रेम पाना विठ्ठल स्मरण प्रेम पाना विठ्ठल आमचे सुखाचे जीवन विठ्ठल आमचे सुखाचे जीवन. विठ्ठलची ध्यावो विठ्ठलची गावो विठ्ठलची ध्यावो ध्यावो विठ्ठलची गावो गावो विठ्ठलची ध्यावो ध्यावो विठ्ठलची गावो गावो. विठ्ठलची ध्यावो ध्यावो विठ्ठलची गावो गावो विठ्ठलची पाहो सर्वाभूती विठ्ठलची पाहो सर्वाभूती सर्वाभूती विठ्ठल आमचे सुखाचे जीवन विठ्ठल आमचे सुखाचे जीवन. विठ्ठला परते नदीसे सर्वथा विठ्ठला परते नदीसे सर्वथा विठ्ठला परते नदीसे सर्वथा. विठ्ठला भरते नदीसे सर्वथा कल्प येता जाता गर्भवास कल्प येता
कीर्ती मस्त चंदकोन प्रेझेंट केला तुम्ही. मल्ली मॅम कसं सांगतांच पळया. मल्ली मॅम तुमगेल कमेंट्स. लायक दल्ला शिकतारस की तू वय क्लासिकल शिकतस. हां करेक्ट म्हणून केलो पटी ते आलाप आणि कॉपी करचे थोडे डेरिंग येता बट तितलेची पक्का आसका जाता परफेक्ट आसका जाता इता म्हळ्यार शब्द प्रधान शिवाय आलाप प्रधान आसका म्हूण ना न्हय तागेल एक कॅलिबर ते ताका म्हळ्यार प्रति एकांत तो क्लासिकली ही इज व्हेरी स्ट्रॉंग तो प्रति एकांत म्हळ्यार कंपोजर ताका आलाप घेवचें सांगना म्हणून दिसता. कंपोजर कसो म्हळ्यार एक चाल बसकारान दिता ताका तो तागेल खुशेरी तागेल प्रति एक स्ट्रांजांत तो तागेल ताका दावक दलल तशें आलाप दिता. आमकां ते साध्य की ना म्हणून हात घालचे पयशे फुडें थोडें आलोचन करची लायक केल्यार परफेक्ट न्ही तूं ट्राय केला ना म्हणना जाल्यार विठ्ठल आमुचे सुखाचे जीवन म्हणटाना आयकतना एक सूख पावका न्हय आयकताल्यान ते सुखाचे जावचे ना जे कडेन सुकून वता ते सुखाचे आसका वर्ड्स प्रति एकान तूं कान दिवन आयकुका विठ्ठल म्हणटाना समज हृदय भितर वचका ते विठ्ठल म्हणून कोण की सांगितलं म्हण की ते विठ्ठल विठ्ठल 108 पयस सांगला रे तागेला हार्ट प्रॉब्लेम आसला रे समजात खंय अशें काय पुरोहिता म्हळ्यार तांतू तितले पवर आसा कळ्ळें नामा म्हणे न्ही ते म्हणे ते हे मॅच येता हां तो मस्त सकड वर्ड्स आनी चिकेचे आलोचन करून सांगला रे इता म्हळ्यार तुका कांय कश्ट ना तूं शिकतार आसा आनी संगीतान तूं कीर्ती हाडच्या कांय प्रॉब्लेम ना तुका बरें जातलें. थँक्यू. धन्यवाद मल्ली मॅम. नायक मॅम. हां उल्लोच नाका म्हूण रागण पुरा उलयला. कीर्ती चंद्रला एक दोन विचारू असं म्हळ्यार विठ्ठल आमुचे सुखाचे सुखाचे जीवना जेवचे नजे जीवना म्हळ्यार कुठल्या कन्नड भाशेक येता वय वय हां ते तसल पॉयंट्स ಸ್ವಲ್ಪ पळोवन घेवं कामा आनी कसं म्हळ्यार एक तूं क्लासिकल शिकतस म्हूण म्हणलें क्लासिकल शिकची एक पॉयंट क्लासिकल अर्थ करून घेवचे आनेक वीच इज बेटर अर्थ कोण घेवचे त्या करून घेवका तूं इताक हांव सांगेल म्हळ्यार आलाप करतना थंतय स्वरारी ते स्वरारी तुका डावट शेवत तूं क्लासिकलाच्यान त्या येवच्यान इताक क्लासिकलाच्यान केन्ना येना म्हळ्यार वेन यू आर शुअर तुका खंयची स्वर कशी वता ताजी संचार कंप्लीट आनी तूं त्या कंपोजिंगाचे ओट्टू ते स्केलेटन कशें आसा सगळे कंपोजिंगाचे तेन्ना ते तुका अर्थ जाल्ले म्हणून जाल्यार तेन्ना तुका ते डावट्स येना. अदरवायज थंय डावट्स येतना ते स्वर डावटार लागेल म्हणके जाता लागता जाल्यार डावट शेताय स्वर लागता बट स्लायटली फीबल जाला म्हणके आयकत ते आयकना नातील म्हणके जावका म्हणजे रे शास्त्रीय संगीताचे एक स्वर आमी अर्थ करून घेतला रे इवन लायट म्युजिकाचेनय ते अर्थ करून घेवका संगीत केन्नाय शिकची विंगड अर्थ करून घेवचे विंगड शिकून अर्थ करून घेतील असं पळतो जिखवत तशें जाल्यार मितीना त्या कैरचेडा जाता इथे तुका कॅपॅसिटी आसा डू इट देव बरें कर. थँक्यू. धन्यवाद नायक मॅम. थँक्यू कीर्ती. Thank you. ऑल द बेस्ट. सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लेसमॉट एजन्स इंडिया तो नेक्स्ट कंटेस्टंट आमगेल मुखार येता तांची भव्या पै. भव्या कशी मैसूरान थंय पावस आनी की वय ओके आयची दिसा खंयची पद प्रेझेंट करता तांची रामदास कामत मम्माले हे आदिमा हे अंतिमा म्हणतास लायक कोण प्रेझेंट करता ती. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा जेवा ते तू दिले जेवा ते तू दिले कल्पद्रुमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा
मातीचे आकाश तूया मातीचे आकाश तू शिशिरातया मधुमास तू शिशिरातया मधुमास तू देशे मृता तू अमृता देशे मृता तू अमृता पुरुषोत्तमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा देणे तुझे इतुके श्री देणे तुझे इतुके श्री जालोरणी जन्मांतरी जालोरणी जन्मांतरी अपकार मी अपराध मी अपकार मी अपराध मी परी तू क्षमा हे आदिमा हे अंतिमा 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 अपकार मी अपराध मी परी तू क्षमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा थँक्यू भव्या तुमकां कशी दिसली तुमगेल परफॉर्मन्स आनी किचन चावे तशी ओके आमकां खुशी जाला आयकून अंकुश अण्णा तुमगेल कमेंट्स भव्या वॉइस चंद असतो गेला चांग म्हणला बट हें ॲक्च्युली हे अंतिमा कसं असं एक प्रार्थन करची पद आहे देवाला मागची पद त्या देवाला मागचे एक कसं एक भावन येवका तें थोडेची दिसताना आशिल्लें एस्पेशली असल हे पुरे मराठी कसं मी अभंग म्हणटाची पुरे भक्ती मुवमेंटा दुखून आयिल्ले सॉंग्स आहे तांतू पुरे नायक मामान पुढे सांगील वरी एक संता त्यांनी देवाल खातीर म्हणचे आशिल्ले आमी संगीता खातीर म्हणचे त्या देवाल खातीर म्हणटना कसं एक फील येवका भितर दुखून एक ते फील जावका आमकां भितर दुखून विंगड कसले लेक्चर जे भायर तुले ते फील आमी बदलचे भितर दुखून ते फील करून घेतला रे ऑटोमॅटिकली येता सो जाता केलोपंत असल एस्पेशली कॉम्पिटिशन येतना मस्त बरे विषय आमी मात लेखता आसताची ते पूरा आयसोलेट करूं शकू का आनी जाल तितले आमगेल कसं बदल एक फील असते भायर हाडू हे करका नातल्यार चंद पद म्हणला डेफिनेटली मुखार मस्त स्कोप आसा मस्त पोटेन्शियल आसा होपफुली फ्युचरान तोपास म्हाका आयकुच्याक चान्स मेळ्ळ्यार आय होप दॅट परफॉर्मन्स आनीक चांग येता म्हणून थँक्यू थँक्यू धन्यवाद अंकुश अण्णा नायक माम भव्या हां मा कशी दिसता मा तुका आनी किचन चावे तशिल्ले खंडीत म्हाकाय तशी दिसता इताक म्हळ्यार हाजी फुडली 4 रावंड तूं कसो म्हणलेलो आस पळय त्या भव्या आज म्हाका दिसनी म्हळ्यार तुगेलें पद चंद जाला 2-4 विचारान तूं स्वल्प म्हाका तशी दिसलें इताका म्हळ्यार हें पदाचे टेम्पो स्वल्प स्लो जाले घेतिले न्हय मे बी हांवें उण कोरका म्हणून खंयचे हांव तुमकां सांगिल्लें न्हय
तिका सांगता असावं पदा टेंपो उणे गेल्ले वयनवे म्हण तुगेला निमगेली तमळा म्हाका तबला ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ हांव ताजे खातीर रिदमा ಬಗ್ಗೆ तुमगेला निमगेला म्हाका आयकतना रिदम स्लो ओरिजिनल रिदमा पशी स्लो दिसले म्हणून कन्फर्म करून घेतले तितलेची तेन्ना रिदम ओरिजिनल खंयचे आस पळय त्या रिदमार प्रॅक्टीस केल्यार तुका ते भावना सगळे पदा भावना आस पळय ते तांडून व्हरता मा तू स्लो केली कुठे कसं जत गोस्वे केलं पुरा संगती तांतू रामदास मामान केलेलं तसं केलं हरकत अस पळय त्या हरकत स्लो म्हणून का जाता तुका त्रोन तू येवचे हरकत अस पळय त्या विंगड ते आपापी तांडून व्हरता एक टेम्पोर फास्ट आशिल्लो टेम्पोर म्हणचा नासतो का तुका तितली स्पेस आसा त्यान तुका त्या मेलड अशें येता म्हणलें पळया तेन्ना तुका त्या टेम्पोर आसल्यार मात्र मेळटा तुका तें द टेम्पो सिलेक्शन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट वेन यू आर सिंगींग ए सॉंग ओरिजिनल टेम्पो खंयचे आसा पळय त्या टू ओरिजिनल टेम्पोर तूं प्रॅक्टीस केलेलो म्हणून जाल्यार तुका आनीकय मच बेटर तूं परफॉर्म करूं जाता आशिल्ली त्या म्हळ्यार पुरा एक फ्लोन तूं वता तेन्ना संगती पुरा अदरवायज संगती तूं त्या स्लो करतना कसो जाता म्हळ्यार स्लो ते स्वरारी येवका जाता पळय तेन्ना तुका ताजी त्या फ्लेवर वता त्या खंयचे ओरिजिनल फ्लेवर आसा पळय ते वता ते ಸ್ವಲ್ಪ मिस जाल्ले म्हण तितलेची अदरवायज युवर सिंगींग वॉज गुड कसलोय प्रॉब्लेम ना आनी अपराध मी अपकार मी म्हणतो नो अपराध अपराध मी अपकार मी अपराध नाही अपराध हिंदी अपकार हिंदी अपराध अपकार वय वे असल पुरा विचारू ते लँग्वेज सिंग करतना डू जस्टिस टू दॅट लँग्वेज ऑल्सो ते भाषेक ताजे जलल एक डिक्शन आसता ताजे जलल एक नेटिविटी आसता ते आमी फॉलो करूंक ट्राय केल्यार आनी काही मच बेटर करूं येता एज इट इज तूं म्हणलेले चंद जाला हांव कसले सांगेल म्हण हाजी फुडले 4 दीस तूं पळयले भव्या लागी असल कसलेय पॉयंट्स येयनी आशिल्ले आज येयल मेतीन बट एक पॉयंट्स येवचे तुमकां आमी हें सांगेल मेतीन नेक्स्ट तुमकां हेल्प जाता तितलेच कितें देव बरें करो चंद जाला मा गॉड ब्लेस यू धन्यवाद नायक मॅम थँक्यू भव्या ऑल द बेस्ट नेक्स्ट कंटेस्टेंट ಅಂತ आमगेल मुखार येता संची गणेश प्रसाद नायक गणेश आजी कंची पद प्रेझेंट करता संची तुम्ही संतांचा हा संघ लिहवी अभंग अजित कडकडेजीन म्हणलेले अद्भुत गीत बारला ऐकून प्रेझेंट करा ऑल द बेस्ट थँक्यू संतांचा हा संग लिहवी अभंग संतांचा हा संग संग लिहवी अभंग संतांचा हा संग संग लिहवी अभंग स्वये पांडुरंग भजनात दंग स्वये पांडुरंग भजनात दंग संतांचा हा संग लिहवी अभंग संतांचा हा संग संग लिहवी अभंग संतांचा हा संग लिहवी अभंग किती गातमान ऐकती है कान किती गातमान ऐकती है कान किती गातमान ना
गात मन ऐकती है कान उकलून ज्ञान देई कोण उकलून ज्ञान देई कोण संतांचा हा संग लिहवी अभंग संतांचा हा संग लिहवी अभंग अमृताची चव कैवल्यानुभव अमृताची चव कैवल्यानुभव अमृताची चव कैवल्यानुभव अमृताची चव कैवल्यानुभव तेजाचा प्रभाव तोची देव तेजाचा प्रभाव तोची देव संतांचा हा संग लिहवी अभंग संतांचा हा संग लिहवी अभंग जसा जीवाश्वास चंद्र चकोरास जसा जीवाश्वास चंद्र चकोरास जसा जीवाश्वास चंद्र चकोरास तैसी त्याची आस लागली मनास तैसी त्याची आस लागली मनास संतांचा हा संग लिहवी अभंग संतांचा हा संग लिहवी अभंग स्वये पांडुरंग भजनात दंग स्वये पांडुरंग भजनात दंग संतांचा हा संग लिहवी अभंग संतांचा हा संग लिहवी अभंग संतांचा हा संग लिहवी अभंग गणेश तुमकां कशें दिसलें तुमगेल परफॉर्मन्स आनी काही चांकोरी तशी ओके मलिमम तुम्ही कसं सांगतांचे चांग सांगताल पुरो हेंचे सांगचे आनी काही चांग कोर येत दिसता म्हणून गणेश तू खंयचो मंजेश्वरचो व्हेरी नायस केरळा बॉर्डर वय ही कर्नाटका बॉर्डर दोन्हीचे बॉर्डर दोन्हीचे बॉर्डर जितले केरळ वतात पळय तितले मराठीचे थंय आवड म्हणटात ताका ते चड आमी पळयल्ल्याक आनी त्या सायडा कोची सायडान ताणी गेल्ली म्हणून जाल्यार आमकां गोत आशिल्ले काही चड मराठी पद आनी तांकां गोतस भारी खुशी विशय हो आनी ह्या एक एपिसोड क्रिएट केलेला काही म्हाका भारी खुशी जाता ते म्हळ्यार प्रति एक म्हळ्यार मनशांत विंगड विंगड कलर आसता ती म्हळ्यार ते संगीतांत आसो मेकअपांत आसो ड्रेसिंगांत आसो प्रति एक ते भायर येता पळय सो हाणें मस्त लायक प्रयत्न केला तांतू आनी एक कसन म्हळ्यार तेची अजित कडकडेले आलाप चिकेची आनी काय स्ट्रॉंग कोण घेवं का हां कित्याक म्हळ्यार सम्मार येवचे आनी त्या पुराची काय पळयला रे अदरवायज फर्स्ट क्लास हें खंयची म्हळ्यार हें कोण बरयलें गोतास की ना ना हें अभंग न्हय हें भक्तिगीत हें वय भक्तिगीत आनी कोण की स्मिता मात्रे तांणी बरयलें बट हें कंपोजिशन तागेलें स्वताचें इफ आय एम नॉट मिस्टेकन कडकडेलेची एक फाटी सांगील हुडगास आसा त्या लेखारी तरी तागेलेची कंपोजिशन भारी लायक सांगला तुवें आनी हें एकदम
गडगड आयल पद ह्या संतांचा आहे संग बार लाग झाला की बेटा धन्यवाद. धन्यवाद मली मॅम. नायक मॅम तुमगेल कमेंट्स. कसं सांगचे संग्या नाईक सांगचे म्हणून माय कसली चंद झाला दोन्ही फ्लेवर ऐकू मेळले कसं गोतस की ना बद्दल गोत ना गेस गेस येशुदास वा येस दॅट्स वॉट पण तुका कळले वय 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 बट आय एन्जॉयड इट बिकॉज एक लेजेंड आलपद तू म्हणतस अन्यक लेजेंड तांतू तुका गोतना नातिले एंटर जाता असं इथं म्हणणारी तुगे लाईफ टाईम आतू तू एक ऐकून की एक लेजेंडाक एक फॉलो करून तागेल बगे प्रीती दवरून तू तागेल पद म्हणत असतं पळय ते तुका गोतना नातील तुगेल ಒಟ್ಟು संचार करता असतं पळय अन्यक लेजेंडाल पद म्हणतात ते आनी हे मिक्स जाताना वी गॉट वंडरफुल ए न्यू फ्लेवर ऑफ दीस सॉंग. थँक्यू. म्हाका मस्त खुशी जालें. येस अजित कडकडेल पद हाका आनी ಸ್ವಲ್ಪ लाभ जावक आशिल्लें पुरा करेक्ट बट दो वी मिस इट ते आमकां ಸ್ವಲ್ಪ मिस जाला रे आस पळय आनीक फ्लेवर मेळ्ळें आमकां कित्याक म्हळ्यार तुगेल वॉयस इतली चंद आस की पर्टिक्युलरली येसुदासाल ते बेज आस पळय ते मस्त चंद एक्सपोज जातास तुगेल वॉयसान तूं ते जेतना ते बेज आनी हें वॉयस येताना एक नव हें केलें बट एट द सेम टायम बेजीक कंपोजिशनाक कसलेंय तोंदर जायनी बेसिक कंपोजराल कसं कंपोजिशन असं नाही मेरा गण ಖಂಡಿತ बेसिक कंपोजराल कंपोजिंगाक कसलेही तोंदर जायनी आलाप अजित कडकडेले तू पूर्ण कंप्लीट फॉलो करू वचनातील एकल्याकारचे अंग जाले इथं म्हणा केल्या वेळा आम्ही लेजंड्स आले पुरा फॉलो करू गेल्यार आमच्यान जायना म्हणाल असेल पॉयंट्स सोडल्यारीच अंग आम्ही आमच्यान जायना नातिले पॉयंट्स म्हणू गेले म्हणून जाल्यार आम्ही आमकां आमगेल विकनेस पुरा एक्सपोज केला म्हणून जाता ते एवॉयड करून म्हणू इतली चंद कोण म्हणा मस्त खुशी जाले मस्त खुशी जाले देव बरें करो. धन्यवाद नाईक मॅम. धन्यवाद नायक मॅम. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಣೇಶ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. हांगा कमी आईच एपिसोड मुक्ताय करतांची आईच एपिसोड अंतू आमगेलोटो निर्णायक जावन आशिल्लो तसले अंकुश नायक हांकां हांव मस्त धन्यवाद सांगता आसा. राघवेंद्र मल्ली मॅम तुमकांय हांव मस्त धन्यवाद सांगता आसा. महानिर्णायक पुत्तूर नरसिंह नायक मॅम तुमकांय मस्त धन्यवाद. अद्भुत ऑर्केस्ट्रा टिमा आमकां मस्त लायक कोन सपोर्ट केलेले तसले कीबोर्डान तो साथ दिलेले तसले दीपक बेंगळुरू तुमकां मस्त धन्यवाद. तशीची ताळ वाजयले तसले रामनाथ किणी तुमकां मस्त धन्यवाद. पखावाज वाजयले तसले ऋषिकेश शिंदे तुमकांय मस्त धन्यवाद. तशीची तबल वाजयले तसले अभिजीत शेणे तुमकां मस्त धन्यवाद. ह्या राउंडाचे आनीक एक इतले एपिसोड आवडटो तुमगेल मुखार येतांची. नमस्कार.